जो इश्यू बंधाऱ्याचो जो इश्यू आसा, सो ते लोकल जे आमचे गांवचे आसात तेणी म्हाका सांगले, म्हाका अप्रोच जाले की आमकां अध्यक्षाक मेळपाक जाय, एमपीक मेळपाक जाय आनी ओपोजिशन लिडराक मेळपाक जाय. सो त्या प्रमाणे हांवें तेंची मिटींग घडोवन हाडली. जेन्ना आमी पणजे ऑफिसान तांकां मेळ्ळे आनी तिनूय आमचे पार्टी प्रेसिडेंट, ओपोजिशन लिडर तसोच आमचो सावथ गोवा एमपी हे तिगूय जाणांक आमी मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन हे डिस्कस केलें की हेजो कॉन्सिक्वन्सीस कितें आसात. हे जे उदक जे भरतेचे उदक येतले सकयल्यान जेन्ना ते हाडितले तेजो मॅनेजमेंट कसो जातलो, ते उदक खंय वयतलें हे आमी तांकां सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा आनी तांकां आमी ऑप्शनूय दिल्लो आसा की आमी ह्या उदकाक विरोध करना जावं ह्या प्रोजेक्ट जो आसा उदक व्हरपाचो वॉटर ड्रिंकींग वॉटर पर्पजाक तेचो आमकां कांयच विरोध ना. आमचो एकूच विरोध आसा की तो मदीं बंधारो जो घालतलो तेका आमी तेका एक ऑप्शन आसा की डायरेक्ट पंप करून जे उदक डायरेक्ट व्हरपाक शकता, जावं ती टाकी बांदता ते टाकीन स्टोर करपाक शकता आनी पंप करपाक शकता. हे केलें जाल्यार आमकां कोणाक जो त्रास ना. आमी ही सगळी जे कितें आसा ते आमी आमच्या पार्टी लिडरशिपा कडेन मांडलेले आसा आनी तेणी आमकां पुराय तेंको दिल्लो आसा. आयज जो आमचो ओपोजिशन लिडर आसा तेणे जे WRDचे इंजिनियर आसा तांकां ही फायल घेवन सेक्रेटरीएटान आयज आपयल्ले आसा. आयज ती तो फायलीचेर फूल स्टडी करतलो म्हणून सांगला आमकां आनी आमकां परत बेगींतल्या बेगीन तो आपयतलो. आनी हो जो इश्यू आसा तो आतां हे जे सेशन जावपाचें आसा असेंब्ली सेशन, तेय सेशनाक हो इश्यू तेणी घालपाचो आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. तशें आमकां जो एमपी आसा सावथ गोवा तेंचोय आमकां फूल सपोर्ट आसा. आयज जी काँग्रेस पार्टी आसा ती ह्या लोकल्स आमचे जे लोकल्स आसा लोकांचो जे हित सांबाळपाक सदांच तेंच्या वांगडा आसतले आनी जे असले प्रोजेक्ट जे स्वताच्या स्वार्था खातीर स्वताक पयशे करपा खातीर जे प्रोजेक्ट येतात हांगा तेंचेर आमचो सदांच विरोध आसतलो. आयज आमचो विरोध ह्या उदकाक ना हे सगळ्यांनी क्लियर जावचें की आमचो विरोध उदकाक ना. आमचो विरोध फक्त हे जे मुद्दम जो गरजे शिवाय जो बंधारो घालून तेजे कुस्तार जे पर्संटेजीस घेवपाची जी हेंची हे आसा तेजेर आमचो विरोध आसा. तो पळयता तूं फाटले खूब दिसा 1.5 म्हयने साकून पळयता की तो आवयच्या मिरामाराचो बंधाऱ्याचो विशय आसा तो गाजता आनी पयर खंय तरी परत एक फावट ग्रामसभेक जातलो. तेजे नंतर हे ग्रामसभेक जे काँग्रेसी सपोर्टर आसा जे कमिटीचेर आसा तेणी हो जो विशय आसा धरून दवरलो आनी काल खंय तरी हेजे खंय तरी मुखार योग्य निर्णय आनी लोकांच्या फेवराक निर्णय लागपा जाय. खंय तरी बंधाऱ्याची गरज ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. जो अध्यक्ष आसा न्यूली अपॉयंटेड अध्यक्ष आसा संकेत भंडारी तेणी तेंची डेलिगेशन घेवन 7-8 जाणां डेलिगेशन घेवन ऑपोजिशन लिडर, पार्टीचो लिडर तशेंच जो सावथ गोवा एमपी आसा तेका मेळ्ळे आनी खंय तरी तेणी सांगला जो अमित पाटकर आसा तेणी तांकां आश्वासन दिलें की आमी ही फायल आसा ती खंय तरी WRD फुड्यान व्हरून तेचो योग्य असो निर्णय काडपाक पडटलो. तशेंच जर गरज पडल्यार ते आमी जे अधिवेशन आसा तेतूर हो इश्यू दवरतले आनी खंय तरी लोकांची बाजू मांडपाक प्रयत्न करतलो. आनी हेच गोश्ट खंय तरी आतां सद्या ह्या गोश्टी वयल्यान सावड्डे मतदारां हें जे राजकारण आसा तापलेलें आसा आनी सगळ्या लोकांचें लक्ष आसा की हे बंधाऱ्याचो निर्णय कोणाच्या बाजून जातलो. हांव ते TV खातीर सावड्डेच्यान कृष्णानंद